एकूच मिनिट फादर एकूच मिनिट हांगा सरान एक आरोप गोंयच्या सगळ्या युवकाचेर केल्लो. जर गोंयचो युवक पळयता जायत जाल्यार तांणी ह्या आरोपाचेर विचार करचो दॅट all the youth are purchased by the politicians. Certainly, I say yes. Sir, परत सांगात. Yes, again I say that all the youths are purchased, are being purchased by the prospective, not prospective ministers, MLAs, particularly ministers. हांव ताचोच मुद्दो फुडें व्हरतां आनी म्हणटा की आमी आमचे पॉलिटिशियन नॉट ओनली रेप्रेझेंट्स अस बट दे आर रेप्रेझेंटेशन. आमी जर करप्ट ते करप्ट जातले म्हणटच जेन्ना हांव चोर जाल्यार हांव चोराकूच विजून काडटा. बरोबर रायट. म्हजे कॉन्सियन्स जे आहा म्हजे भितर अंतस्कण आहा त्या प्रमाणे आमी तर वोट केलो. वोटींग प्रोसेस जो आहा तो प्रमाणीक जालो तेन्ना सारकें आसतलें. आतां सद्याक चल्लां तें कितें म्हाका कितें मेळटा तें हांव पळयतां आनी त्या प्रमाणे चलयता आनी म्हणटच तो ताचे हांवें पळयलां त्या भशेन ताणें इतले पयशे केले मरे आतां ताका सोड दुसऱ्याक करून दी असलें मन. आमकां लिडर म्हण ना, मोरल लिडर ना, मोरल स्पेसूच ना. सगळी मासल पावर आनी तेच बरोबर मनी पावर हाच्या फाटल्यान आमी धांवता. सो कितें करपाचें कित्याक मडगांवां भितर कुर्तोरी भितर नावेली भितर सगळो हो लोक एज्युकेटेड लोक वाडत चल्ला. आय एम कमिंग टू दीस एज्युकेटेड पीपल. ओके जो लोक वोटिंगा पासून भायर सरना तो रायट टू रिजेक्ट राहिले जाल्यार ते येवन रिजेक्ट बटन दामतले. तो पिकनिके वतलो पिकनिक. न्ही ताका खंयचो मनीस केन्नाच आवडचो ना. कोण आवडटले पूण कितें जाता चॉयस ना. थोडे कडेन सगळेच कॅन्डिडेट खंयचे नाल्यार खंयच्या हातून स्कॅमान बी आसता नाका. आमचोच हांवें आमच्याच फॅमिली एक फोन आहा तो फोन घेवया आमी. हॅलो. हा हॅलो. नाव सांगून सुरू कर. माझे नाव रामचंद शेट्टी. हांव फातोर्डेच्यान उलयतां. तर हांव हँडिकॅप पर्सन. सो आता तुम्ही ते इश्यू येताले न्हू मायग्रेंट येवन भायल्यान हें करतात म्हणून कामां करता हें करता. हांव आतां कितें आसा एक सांगपाचें म्हणल्यार एक धंदो करता बारीकसो. तर हांव गव्हर्मेंटा हेका वयता कितें जॉब सोदूंक वयता कितें वयता. आमकां 3% हें आसा पण आमकां ते फॅसिलिटी मेळना 3%. ऑपोजिशनान हा म्हणटा ह्या म्हणटा तशें करता. आतां हांव धंद्या खातीर गेलो धंद्याचेर आमकां मेळटा म्हणून हे येयले कितें बिझनेस करपा खातीर. सो आमकां कांयच मेळून ना बिझनेसा खातीर. थंय तर वचत जाल्यार व्हडली लिस्ट मारून दिलात एक 30 हेची तशें. म्हणजे गव्हर्मेंटा हेच्या वचत कांयच मेळना अशें पळोवंक गेले जाल्यार. सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा खातीर गव्हर्मेंटा कडल्यान सीएम रोजगार योजना बी सारकें हें आसा तातूंतल्यानय कांय मेळना. ना हांवें सगळें करून पळयलें. म्हणजे पयलींसान करता हांव. म्हणजे आमचे कितें म्हणटा ते भाऊसाहेब बांदोडकरांचे स्कीम येयली कसली स्कीम येयली पण तेतूंतले कांयच मेळना पळोवन गेले. कांयच मेळना म्हणटा कितें ऑपोजिशनान म्हणटा तुमची मतां पडना म्हणटा अशें डायरेक्ट म्हणटात. अच्छा ओके 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 थँक्यू. सो जो निग्लेक्टेड उरलो तो कम्प्लिटली निग्लेक्टेड उरलो. कामां जी जातात ती फक्त कोण लागींच्या तांचीच जातात. लागींचे जे मिनिस्टर्स लागींचे आसात त्यांची कामां जातात. आता तुका ह्या दिसांनी ह्या इलेक्शनाच्या वेळार कितल्यो नोकऱ्यो वाटल्यात तुका खबर आसा. नोकऱ्यो वाटलात बरोबर. व्हॅन नोकऱ्यो वाटल्यानंतर जातले की सांग त्या घरांतले प्रत्येक सगळे त्या कोणाच्या पार्टीक आपोआप परतलो. मिनिमम 15,000 घरां येवपाची व्यवस्था जाली. मिनिमम मंथली 15,000 पगार येवपाची जाली. प्लस तांकां इलेक्शनाक वापरता न्ही ते प्रचार करपाक. आता तो तर अपंग आसा आनी तो डिसेबल्ड आसा जाल्यार तो कसो वतलो प्रचार करपाक. तो जावपा ना. सो ताका ते दिनात. गव्हर्नमेंटची स्कीम आसा असल्या लोकांसाठी ती कोणते हें करपाक फाटल्यान. हांव हातून दोश फक्त सरकारा दवरिना कित्याक जेन्ना अपंग मनीस आसता ताका एक्सेस टू थिंग्स बिकम्स डिफिकल्ट. जावं खंय वयर चडपाक खंय आमचे मडगांवां जावं गोंयांत आमी डिसेन्सिटायज आहा. जावं आमकां जे हँडिकॅप आहा तांकां एक्सेसिबिलिटी सोंपी करपाक कसलेंच प्लॅनिंग ना. आनी मागीर तांकां जॉब ना जावं पूण ताका शॉपिंगूच करूंक पर्यान तशें ना. पार्किंगूच करूंक ना. दुसऱ्या भायल्या देशांनी अशें पार्किंग देखून आसता असले अपंग मनशाक. पूण आमचें प्लॅनिंग इज ओन्ली फॉर रिच एंड द पावरफूल आनी दुसऱ्या गरीबाक ना. ताका कुशीन धरून डेव्हलपमेंट. सर एकूच गजाल वत हांव डिस्कस करता वीच आय वॉन्टेड टू डिस्कस. आय वॉज वेटिंग फॉर फोन कॉल्स. सिद्धार्थान तो इश्यू रेज केल्लो. मडगांव एक्सपांड जायत चल्लां हें जाल्लां तातूंत भितर सिद्धार्थान इश्यू काडलो. दी एक्चुअल इश्यू लायज इन दी विलेजीस नॉट इन मडगांव. कारण सद्याक मडगांवाक सगळे फोंडेचे केपेंचे सांगेचे काणकोणचे अशे तरेचे लोक सगळे येवन थंय सेटल जावपाक लागल्यात कारण थंय डेव्हलपमेंट जायना.
सो मडगांवा भितर हे अशे तरेचें कंजेशन जर कमी करपाक जाय जाल्यार ही डेव्हलपमेंट आसा ती गांवांनी वचपाची गरज मडगांव खंय डेव्हलपमेंट आसा म्हाका कळना. It should go to the वाय villages पीपल आर also. कमिंग टू मडगांव Huh? वाय पीपल आर कमिंग टू मडगांव येता कित्याक तर ते? cities, that's all, cities. येतात तेच हय, सो cities. तो म्हणटा की ते डेव्हलपमेंटल तुका सगळी सिटीज करपा येना तुका काणकोण सिटी इट इज नॉट क्वेश्चन ऑफ सिटीज हय, yes. इट इज क्वेश्चन ऑफ सर्टन डेव्हलपमेंटल फॅसिलिटीज लायक एज्युकेशन रिक्रिएशन आनी कितें ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज जर थंय मेळ्ळ्यो जाल्यार हांव तुजें सांगता तूं खंयच्या स्कुलांतल्यान फुडें आयिल्लो करेक्ट वी केम फॉर जॉब्स वी केम फॉर जॉब्स जॉब शिकपाक सोय आशिल्ली शिकपाची नो नो शिकले आमी थंयच न्ही आणि बरे शिकून जाल्ले म्हणटा तुका आजचे मडगांव सारख्या आय एम स्टील सेइंग दॅट विलेज स्कूल्स आर दी बेस्ट स्कूल्स Yes. नॉट सिटी स्कूल्स जाय न्हू. ओके कारण हांव गांवांनी शिकला म्हजी भुरगीं सिटी भितर शिकल्यार आय कॅन कंपेर दॅट दोज स्कूल्स आर बेस्ट स्कूल्स हांव सांगता तुका त्या बाबतीत दुबाव ना पूण तरीकय लोक सगळे हायर हांगा येतात. एड्युकेशन लायक हायर एड्युकेशन चॉयस तुका गांवांनी मेळना हांगा मेळटा सो तूं मायग्रेट जाता. दुसरें म्हणल्यार जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज थंय ना. सो गव्हर्मेंटान आतां कितें करपा जाय सपोज तो एग्रीकल्चरल लँड आसा जाल्यार फूड प्रोसेसिंग युनिट्स आनी ल्हान ल्हान जे वेवसाय आसात लोकां खातीर दिवंक शकता तशें दिवपा जाय न्ही. पूण ते दिना. तूं गव्हर्मेंट पळय फक्त तुका म्हणटा जॉब दिता म्हणल्यार कितें तूं आनी कोणालो सर्वंट जाता. तुका जॉब दिता. तूं स्वता सेल्फ रिस्पेक्टान आपूण कितें करपा खातीर तांकां मदत करपा जाय अशें सो गांवांनी सिटी कंजेस्ट कितले तयार आसा करपाक कितले जाण तयार आसा आय डोंट थिंक केल्लो कोण तयार जातले अशें म्हाका खबर आसा. केले जाल्यारूच कळटलें न्ही. पळोवचें पूण सिद्धार्थ सांगता ते न्हू सगळो लोक सिटीन वता कित्याक आनी थंय डेव्हलपमेंट करिना एक कारण आसा तें म्हणल्यार बिल्डर्स जे आहा ते सरकारा भाड्यान आसता आनी देखूनच दुसऱ्या जाग्यार करूंक जायना म्हणजे तांचो प्रेस तोडटा आनी जितली फ्लॅटां म्हारग जाता तितलेंच हिंगा डेव्हलपमेंट आहा म्हणटा इस्कॉला मेळटा सगळें मेळटा तितलो प्रेस तांचो चडयता आनी ह्या पासत डेव्हलपमेंट कॉन्सन्ट्रेट ऑन सिटीज. आमचे दुसरे लोक सिटीन येता कोणाचे पयशे जोडोवपाक आमचे बिझनेसमॅन ऑर बिल्डर्स हो प्रश्न आमकां आसा. बट एट द सेम टायम हांव कितें म्हणटा हे ज्यो ITI आहा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट्स एंड सम इन्स्टिट्यूट्स मडगांवां घालता ते पाटी वाय नॉट गो टू द विलेजीस लायक यू नो straight from No, I think all talukas have ITIs right now. ITI आसा पूण कितें जाता सब्जेक्ट्स आसात न्ही म्हणजे फुडें व्हरपाक सब्जेक्ट आसा ते रेलेवंट ना लायक फिटर आसा सो तूं फिटर कोर्स करतकूच तुका येवन सिटीनूच काम करपा जाय ग्रील करपा जाय. सो गांवांतली ITIs साधारण थंयची परिस्थिती किती गरजेची आसतली ती पळोवन त्या प्रमाणे ते एज्युकेशन दिवपाक फ्लोरिकल्चर एकूय ना गोंयांत सगळीं फुलां भायल्यान येतात इतले फुलांचो बिझनस आसा हांगा गांवांत फुलां रोवपा जाता बरें गोंयांत एक फ्लावर हें ना रायस मिल ना तांदूळ इतले रोयतात सगळे मंगळूर धाडटात एक रायस मिल ना. सो असल्यो ल्हान ल्हान गोष्टी तर आमी स्ट्रेस केलो. इवन हॉर्टिकल्चर गांवठी भाजी गांवठी हें कांयच सांगता तयार जायना. इतले 5 स्टार हॉटेल्स आसात तांकां सप्लाय भाज्यो जातात सगळे भायल्यान जातात सगळे भायल्यांतल्यान आनी हे गांवांतल्यान तयार जावपाक जाता. आमचे कडेन आसा न्ही फॅसिलिटी. सो ह्यो गजाली केल्यो जाल्यार मागीर सिटी कंजेस्ट जावपाचें खंय बंद जातलें. तांकां आज स्वताच्या गांवांत रावपाक आवडटा तांकां पूण ते झक मारत येतात हांगा आनी मागीर फ्लॅट 15 लाखाचो फ्लॅट घे म्हणल्यार तांकां कितले वर्सां त्रास काडचो पडटा. Besides students and farming घेवंक जाता and for that we need an agriculture college. Why not have a agriculture college in Kankon, Sange, all these places where these boys instead of coming to take other trades or further education in somewhere where this professional of their ancestors farming is there, they can take up farming. इतले कंप्युटर कॉलेजीस आसा कंप्युटर कोर्सीस IT एक IT हांगा हाडपाक म्हणून गेले तेंय जावना हांचे कडेन इतले ऑल ओव्हर द वर्ल्ड IT सर तुमी कितें सांगताले तुमी कितें सांगताले नाही तो IT बीटी तूं बरो तो NITचो म्हणलो NITचो इशू हय. हो दीस इज रिलेटेड टू अगेन परत तो क्रायसीस ऑफ तुजो हें तुजें सरकारचेर विश्वास ना सरकार खंय हाडटा ताच्या खटल्यान बरो हेतू लोकां जावन अशें केन्ना अशें कोणाकय दिसना इतल्यार पावला. गोंयांतल्या प्रत्येकट्याक दिसता आज हें सरकार कोणूय आसता सरकार जें आसा त्या लोकां साठी करता ना दे आर ओन्ली सेल्फीश स्वताचें पळयतले आनी काय ना थंय पसून कमिशन घेतलें तें इतलें जाल्लें आसा सामकें की मिनिस्टर खंयचोय एक गांवांत समजा म्हाज्या गांवांत म्हाज्या नावेली 1-2-3 पूल जाले कित्याक जाले गरज नाशिल्लें तें तांकां कमिशन मेळटा म्हण जालें तें कमिशन मेळटा ओन्ली फॉर दॅट पर्पज. सो 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 तुमचो बेजिकली सिटी भितर ह्यो सिटी कंजेस्ट जावची न्ही आनी कितें जावचें न्ही जाल्यार गांवची डेव्हलपमेंट करपाक जाय आनी इन्सिडेंटली सगळे सालसेतीचे लोक आहात तातले चडशे लोक मिनिस्टर्स असतात करेक्ट. आतां तुमची मडगांवां भितर नावेली भितर आनी खंय वचत सगळे गेले जाल्यार सगळी मिनिस्टर सगळी थंय सालसेती भितर भरल्यात आनी तरीकय थंय देर इज कंप्लीट इंटलेक्च्युअल बँक्रप्सी. वाय इज दीस ना पयलीं विलेजी भितर इंटलेक्च्युअल बँक्रप्सी शिकिल्ली लोक सगळे थंय सिटीनी वता आमी सांगपाक शकतात. आतां सिटींतलेच लोक जर कांय करनात
जाल्यार मागीर इंटलेक्च्युअल बँक्रप्सी म्हणटी सिटी भितर कित्याक? वॉट इज दिस? न्ही, जो भायलो तूं येता म्हणटा हांगा तो स्वता केन्नाच एक्सप्रेसच जायना, त्याचे व्ह्यूज केन्नाच करना तो एसिमिलेट जायना कंप्लिटली हांगा. तो स्वता आपणा भायलो समजतात. आमी मायग्रेट ते आयले न्ही, आमचे सुद्दां असं तशें मिसळना तुजें. ओके, आमी एक काम करया, तुमी फक्त एक म्हाका लास्ट एक हें करा, म्हणजे शेवटची 2 मिनटां उरल्यात आनी ही डिस्कशन आमी फोनाची लायनी बंद केल्यात, ताका लागून शेवटची 2 मिनटां भितर मडगांव ही जी परिस्थिती सगळी आतां सगळ्यांनी मांडली ती जावपाक कमी जावपाक जाय जाल्यार कितें करपाक जाय हें म्हाका थोडके भितर फादर 1 by 1 तुमी सांगात. पयले सुवातेर जे प्रोजेक्ट मडगांवाक हाडूंक सोदतात ते नीड ऑर ग्रीड हो म्हणटालो कोण कितें मेळटलें ते भाशेन आपणाक कितें मेळटलें करपाचें, कॅपिटल करपाचें आउट ऑफ दीस प्रोजेक्ट्स, पयशे करपाचे, नोकरी घालतना पयशे करपाचे, हें पयस जावंक जाय. आनी तेन्ना घडये आमकां निवड मन मेळटा सारकें चिंतपाक. ओके, हांव फटाफट वता कित्याक म्हाका 1 ते 2 उतरां भितर सांगा, कित्याक म्हजे कडेन फक्त 2 मिनटां उरल्या. सिद्धार्थ, पळय, गोंय हें सामकें ल्हान स्टेट आसा. ओके, ती एक तालुका खंयची आसतली जाल्यार गोंयच्या खातीर एक प्लॅन तर केलो तर बरें पडटलें, कित्याक चड व्हडलें ना गोंय. आनी त्या प्रमाणे बाबा जितले कॉलेजीस आसा त्या प्रमाणे इंडस्ट्रीज हाडपाच्यो, नाल्यार हांगा फॅसिलिटीज आसा तें समजून करपाचें, जाल्यार उदकाचें. ओके, कळ. मेल्सन बाब, म्हाका कितें सांगूंक सोदता हांव की मारगांव डेव्हलप आनीक फर्दर इंडस्ट्रीज बी कितें येवपाचे आहा, लेट अस टेक इट टू द विलेजीस सो दॅट थिंगाचे भुरगे यूथ आहा आमचे कामाक लागतले. दे वील नॉट कम टू मारगांव. ओके, कळ, मुद्दो कळ. त्या चारय जे त्या तुमी कॉन्स्टिट्युन्सी सांगल्यो मडगांव फातोर्डा कुर्तोरी नावेली. ताचो एक मास्टर प्लॅन तयार जावंक जाय, कारण ह्याचो तो इन आयसोलेशन यू कॅन थिंक, नाल्यार मडगांवचे प्रश्न केन्ना सुटचे ना तुजे मडगांवचे. ओके, कळ्ळें. आमचे कडेन हांगा वेळ सोंपला, ताका लागून आमी हांगा खूब बरी चलताली ती चर्चा हांगा सोडून. आपणे चर्चा करतना एक गजाल लक्षांत आयली आनी ती म्हणटी, एक म्हणटा चारीय हांगा जे मडगांव वाडत चल्ला त्या हातूंतल्यान चारीय लोकांनी एकठांय येवन जे कोण निवडून येतले तांणी एकठांय येवन एक मास्टर प्लॅन जसो सरान सांगला तसो करचो पडटलो. दॅट इज वन थिंग. बट ह्यो सिटी कंजेस्ट जर जावची न्ही, फक्त हीच सिटी न्ही, बाकीचे सिटी आसात, फोंडे सारकी सिटी आहा, म्हापशे सारकी आसा, वास्को सारकी आहा, पणजे सारकी आसा, अशी सगळी सिटीज आसात, बाकीची नवी टाउन्स डेव्हलप जातात. हांगा जर कंजेशन जावची न्ही जाल्यार बेजिकली डेव्हलपमेंट आसा ती आनी ऑपॉर्च्युनिटीज, मोर दॅन डेव्हलपमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज गांवांनी डेव्हलप जावची पडटल्यो, तेन्नाच हे सिटी वयलें प्रेशर कमी जातलें. हो खूब म्हत्वाचो मुद्दो आमच्या ह्या डिस्कशना भितर आज आयलो. तुमी हांगा चारय जाण आयले आनी तुमचे विचार मांडले, जे म्हाका दिसता फक्त मडगांवचे वा फातोर्डेचे, कुर्तोरीचे, नावेलीचे लोक पळोवचे ना, सगळे गांवचे लोक सगळ्यांनी विचार करतले आनी तुमी सगळे हे विचार करून, ताका लागून तुमचे आमी उपकार मानता, तुमी सांगले म्हणून. आनी हे सगळे जे विचार मांडले त्या विचारांतल्यान गांवचे जितले लोक हो प्रोग्राम पळयता त्या सगळ्यांनी चिंतचें की तुमच्या म्हऱ्याक जेन्ना उमेदवार येतले तेन्ना त्या उमेदवारांक आमचे भुरगे सिटी भितर वचनासतना हांगा ऑपॉर्च्युनिटीज तयार जावच्यो, हांगाच ते उरचे, तातूंतल्यान आमचो खर्चूय कमी जातलो, त्याच बरोबर डेव्हलपमेंटूय थंय जातली. ह्या दृश्टींतल्यान तुमकां सगळ्याक विचार करपा खातीर आयची ही कार्यावळ खूब म्हत्वाची अशें हांव समजता. आनी हाज्या फुडली जी कार्यावळ आसतली ती आसतली आयताराक, आनी आयतारची कार्यावळ आसतली ती कुडचडे, सावड्डे आनी सांगे ह्या 3 मतदारसंघाचेर आसतली. आनी ही कार्यावळ सदां भशेन 6 वरांचेर जावची ना, ती जातली 4 वरांचेर. लक्षांत दवरात, आयतार आसा, कारण 5:30 आमचो पिक्चर लागता, ताका लागून आमी ही 4 दवरिल्ली आसा कार्यावळ. आनी 4 ही कार्यावळीक तुमी सावड्डे, सांगे आनी कुडचडे हे 3 मतदारसंघाचेर तुमी तुमचे प्रश्न रेडी दवरचे. आनी अशाच तरेन हो आमचो कार्यक्रम चलत रावतलो. पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचो मतदार राजा.